सरकार सगळे तरेची सेटिंगाच करतात. सेटिंग म्हणटा तें उतर मुख्यमंत्र्यान हाडिल्लें आहा. हो सेटिंगाचो सरकार गोंय सेटिंग करून फास्ट फॉरवर्ड सेलीक घाल्लें आहा. गोंयाक आनी गोंयकारांक कांयच कित्याचो फायदो जावचो ना. IITचेर आतां सडनली उलोवपाक लागल्या. म्हजो डिमांड असो आहा की IITचेर वायट पेपर दिवचो सरकारान. जेन्ना आमी मंत्रिमंडळान आशिल्ले आनी जेन्ना सांग्यार जमीन बरे भशेन मेळटाली तेन्ना आमी हो इशू काडूंक नासलो, पूण हांवें कॅबिनेटान काडिल्लो. IIT येवच्योच, आय एम नॉट एंटी IIT, पूण IITचो फायदो कितें जातलो गोंयांत? कितले जॉब जातले? कितले एन्सिलरी ऑपरेशनान लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलो? कितले गोंयकारांक शिकूंक थंय मेळटलें? हें सगळें कळपाक जाय. कित्याक 10 लाख स्क्वेअर मिटराची फॉरेस्ट जमीन रानां कापून एक कॉलेज जर घालतले जाल्यार तो कितें फायदो गोंयाक जातलो? हो चिंतपाची गरज आहा. चड करून आतां मेळावले जेन्ना ओपोजिशन आहा तेन्ना हो इशू डिस्कस जावंक जाय. नाजाल्यार सरकार जाय थंय वायट पेपर दिता मरे. कालचे इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशनाचेर वायट पेपर दिता कोणें माग नासतनाच. आतां IITचेर वायट पेपर दिया मरे तुमी. आनी IITचेर फातोर्डेचो पडिल्लो कोण तो आहा तो IIT मेळावली डिफेंड करूंक शकना. सरकारान उलोवंक जाय. जे कोण निवडून आहा, जे कोण मंत्री आहा तांणी वायट पेपर दिवंक जाय IITचो. आनी बाबा गोंयचे आनी स्थानीक लोकांक कितें फायदो जातलो? काय तुमकां वयल्यान तेंच्यान आदेश आयला म्हणून तुमी लोकांचे तकलेर प्रोजेक्ट मारून सोडटात? These are issues and you cannot avoid these issues.